प्लास्टीक पोतयो वापरपाच्यो बंद करात म्हूण उलोय पर्रीकारान मारलो। प्लास्टीक पोतयो सोडा, संवय करा आतांपासून। जुलयपासून प्लास्टीक पोती जर कोण विकता आसतना आनी घेता आसतना मेळ्ळो जाल्यार बोल्साक बरो खार पडटलो आनी कडक पडटलो, म्हणजे 5,000 रुपया पर्यंत सुद्दां खार पडूंक शकता। त्यामुळे सुरवातीक एखादे कमी आसत पहिले 6 महिने, पण प्लास्टीक पोती म्हारग पडूंक शकता हे लक्षात धरा। आतापासूनच संवय करा। पयलीं आवय बापूय म्हजो हाजी पोती घेवन वतालो बाजारात। आवय म्हणजे नुस्त्याक वता आसतना ती नुस्त्याची पोती वेगळी आशिल्ली, भाजयेची पोती वेगळी आशिल्ली, ते बरोबर घेवन वताले। आतांय व्हरपाक कितें जालें? गोंय राज्यान मंगळारा 30 मायाक मनयलो तो 30वो घटक राज्य दीस। Today is 30th May, which is 30th anniversary of Goa becoming state. So on this day I remember contribution of all those who ensured that in opinion poll Goa remains independent. It incidentally happens to be 50th year of opinion poll also. I remember them, their contribution. Wish all the Goans best Independence Statehood Day, and only expect that they will cooperate with the government to take Goa forward. आज पहिली म्हणजे तुमकां सगळ्यांक 30व्या गोवा स्टेटहूड दिन म्हणजे गोवा राज्य दिनाचे सगळ्यांक परबीं। गोंय राज्याक राज्य जावन 30 वर्सां जाली। 1987 गोंय हे एक राज्य म्हणून घोशीत जाल्लें आनी आयज आमी 30 वर्सां पुराय करता। 30 मेक आमची EDCची बिल्डिंगूय उक्तावण जाल्लें, म्हणजे आमची भव्य बिल्डिंग आसा हांगा ती बी 30 मे 88 ह्याच दिसा ताजें उक्तावण जाल्लें। म्हाका दिसता हो आयचो दीस एक म्हत्वाचो दीस EDCक लागून आनी डेफिनेटली गोंय राज्याक। प्रुडंटा खातीर चेतन गौस।